नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचे उपकार सगळ्यांक बरी सांज आवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाचे मुखेल खबरो। खासगी कंपन्यांनी जावपी नोकर भरतीचेर कामगार खात्याचे आसा लक्ष मुलाखती गोंयांतूच घेवपाचे कंपन्यांक दिल्यात निर्देश सांगता मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत। दिसा उजवाडाक म्हापशात चपलाच्या दुकानात जाली चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात जाला कॅप्चर। पोलिसांनी चोरयेच्या घडणुकीचो केला पंचनामा फुडलो तपास आसा सुरू। बायणा पोरणी इमारत मोडटना कुशिकच्या घरांक जाले लुकसाण काम थांबोवपाचे पालिकेन दिले संबंधित कंत्राटदाराक निर्देश। वेदांताच्या दिवचल मायनिंगेचेर काम करपी 47 कामगारांक परतून केले रुजू। कामगारांचे चार्टर्ड ऑफ डिमांडूय केले मान्य। कामाचेर परत रुजू जाल्ल्या 47 कामगारांक कायम करपाचो घेतला निर्णय। मडकय आनी पिळये मुळावे भलायकी केंद्रांक दिवचो कायमस्वरुपी भलायकी अधिकारी थळाव्या लोकांची मागणी। आणि म्हापशा शेटयेवाडा वाठारात उप्रासला कोयराचो प्रश्न। झाडापेडाचो फायदो घेवन लोक उडयतात हाडून कोयर। थळाव्यांच्या भलायकेचेर जाता परिणाम। संबंधितांनी ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन प्रश्न करचो सुटावो थळाव्यांची मागणी। आता खबरो विस्तारान। खासगी कंपन्यांनी जावपी नोकर भरतीचेर कामगार खात्याचे लक्ष आसा। एमआरएफान आपले नोकर भरती विशीं अनादी स्पश्टीकरण दिलां। ह्या स्पश्टीकरणात हो नोकर भरती मेळावो कुडाळांत नसून तो गोंयांत जातलो म्हणून कंपनीन स्पश्ट केल्ल्याचे मुख्यमंत्री सांगता। नोकर भरती मेळावे गोंयांत जावचे आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो हे खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो। भायल्या राज्यात नोकर भरती मेळावे आयोजित करू नाकात म्हणून सांगूनय ह्यो कंपनी भायल्या राज्यातूय नोकर भरती मेळावे घेतात आणि दर फावटी हो सरकार ह्या कंपन्यांक साल्वार करता असो आरोप आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केला। 2 दीस पयलीं गोयच्या एमआरएफ कंपनीन महाराष्ट्र कुडाळांत नोकर भरतीचें आयोजन केल्लें। हे विशीं सोशल मिडियाचेर पोस्ट व्हायरल जाले उपरांत गोंयभर बोवाळ पडिल्लो। विरोधकांनी सरकाराक धारेर धरले उपरांत कंपनीन कुडाळांत आयोजीत केल्ली नोकर भरती रद्द करून गोंयांत नोकर भरती आयोजीत केली। हे विशयाचेर आतां मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्टीकरण दिलां। खासगी कंपनीन जावपी नोकर भरतीचेर कामगार खात्याचें लक्ष आसा। तशेंच कंपनीन आयोजीत केल्लो नोकर भरती मेळावो कुडाळांत नासून तो गोंयांत जातलो म्हूण कंपनीन स्पश्ट केलें। नोकर भरती मेळावे गोंयांत जावचे आनी गोंयकारांक नोकऱ्यो मेळच्यो हे खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तांच्यांनी ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिलें की थंयसर इंटरव्यू घेता नाशिल्लो हांगा इंटरव्यू घेता म्हणून आमचो सातत्यान म्हणणें आसा सगळ्या कंपनींनी गोंयांत इंटरव्यू घेवचो आनी गोंयच्या भुरग्यांक घेवचे। हाजेर गव्हर्मेंटान स्ट्रेस केला, लेबर डिपार्टमेंट मॉनिटर करता। बट जेन्ना सर ते गोंयांत येयले तेन्ना गोंयचे पिपल्सांक सुद्दां फर्स्ट प्रेफरन्स आसता। मजगती दर फावटी गोंयच्यो कंपन्यो भायल्या राज्यांनी नोकर भरत्यो आयोजीत करतात आनी विरोधकांनी बोवाळ केलो काय भायल्या राज्यांतल्यो नोकर भरत्यो रद्द करतात। भायल्या राज्यांनी नोकर भरती मेळावे आयोजित करपी ह्या कंपन्यांचेर कारवाय करपाची सोडून सरकार दर फावटी ह्या कंपन्यांक साल्वार करता असो आरोप आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केला। काल जेन्ना सीएम प्रमोद सावंताक विचारले की हो इश्यू जालो तेजे कितें म्हणणें काय म्हणून जाल्यार सीएम प्रमोद सावंतान आन्सर दिलें की ही कंपनीन सांगला की कंपनीन क्लॅरिफाय केला की तेंचो इंटरव्यूज नासले आनी तेंचे इंटरव्यूज आसा ते फार्मागुडी तेंच्यान दवरला म्हणून। जेन्ना थंयचो महाराष्ट्राचो MNSाचो लोकल लिडर तो दाखयता आपणाक मेल येयला म्हणून कंपनीच्यान, ती मेल तो आउट करता, तो मिडियाचेर मेल ती सगळ्याक पब्लीश जाता आनी हितून क्लियर कट बरयल्लें आसा की MRF हो ड्रायव्ह कुडाळाक आपले कोण ते कन्सल्टन्सी आसा तेंच्या थ्रू ते एटेंड करपाचे आसले म्हणून आनी तो ड्रायव्ह जावपाचो आसलो। जाल्यार सीएम सांगता की कंपनीन सांगला की नासली ड्रायव्ह म्हणून सीएम मानता की ते ड्रायव्ह नासले म्हणून। हेचो मिनींग इतलोच की सीएम प्रमोद सावंत ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता। जेन्ना तांकां थंय पेनल्टी पडपाक जाय आसली, तांकां वॉर्निंग पडपाक जाय आसली, तांकां शिटकावणी दिवपाक जाय आसली, तांकां फायन घालपाक जाय आसली, पूण तें जावचें सोडून हांगा सीएम ह्या कंपनीक प्रोटेक्ट करता आनी सांगता की तेंच्यांनी ड्रायव्ह गोंयांत दवरला म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।
म्हापशात दिसा उजवाडात चपलांच्या दुकानात चोरी झाली. 2 बायलां चपला चोरतानाचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर झाला. ही घडणूक शुक्रारा सप्तकी बाजारात दिसा घडल्या. दुकानाच्या धन्यान चोरी जाल्ल्याची कागाळ पोलीस स्टेशनात नोंद केली. उपरांत पोलिसांनी घडणूक तार वचून चोरयेचो घडणुकेचो पंचनामा केला. पोलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा. वास्को बायणाची पोरणी इमारत पाडपाचें काम सुरू आसा. हे बांदकाम मोडपाचें काम सुरू आसतना सिमेंटाचे कांय कुडके कुशीकच्या घरांचेर पडून घरांचें बरेंच लुकसाण जालें. देखून हें काम बेगोबेग बंद करपाची मागणी बायणाच्या थळाव्यांनी केली. मजगतीं बेगोबेग काम थांबोवचें म्हणून मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष गिरीश बोरकारान कंत्राटदाराक निर्देश दिल्यात. त्यांना डेमोचं काम चालू आहे. तिने फाटल्यान आख्खो त्यांचे माती फातर सगळे फाटल्यान पडला आणि त्यांचे कोणाचे सिटा बिटा मोडला. आणि आता हे बिल्डिंगाचे बी डेमोचं जावप आसा म्हणले जाता की हांगा तांकां सायडीक जाता सगळो कचरो आहा. कितें फाल्यां कितें जर जालें व्हडलें कितें जालें पडलें ते घरान न्हिदपाक मनीस सगळे घरान आसता आनी सगळे लेबर कामाक वचपाचे लोक ते आमचे. आनी हांगा 40-50 वर्सां जाले ते हांगाच रावता. तेंचे हांगा आतां बिल्डिंगाचें काम जाता तांकां सेफ्टी कांयच ना. कांय सेफ्टी दिवना कांय ना पण तेंचें काम चालू आहा. आता तुम्ही पयलें आसतलें पण हांगा कांयच सेफ्टी नासलें पण तेंचे. हांगा तेच्या घरान हांगा डस्ट धूळ बी सगळें लोकांच्या घरान हांगा ते फुडल्या पासून आमी इतलेंच मागता त्या लोकांनी कितें सेफ्टी करपाचें. ते सालगांवकारचें कितें काम जालां तेंच्या लोकांक सेफ्टी दिवपाचें, तेंचे प्रॉब्लेम मातशे सॉल्व करपाचे इतलेंच मागता. व्हडलो इश्यू जाला हे गरिबांचेर. हे गरीब हिंगा 40-50 वर्सां रावताले आनी सालगांवकार बिल्डिंगी रावताले. आज हांव पळयता जाल्यार एक धाकटेचो तेंच्यांनी बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन मोडटा आसतना हांकां रावपी तांकां कांयच सांगू ना. कांयच तांकां सांगू ना. धाकटे मोडले आसतना तेंचे नड्याचेर पडलो, तेंचे घराचेर व्हडले व्हडले फातरां पडले. कितें जायत जाल्यार कोण जबाबदारी? आनी ते सांगता कितें तुम लोग इधर से जाओ. तांकां कांय सांगनासतना आनी एक सांगता व्हडले गजाल. आतां हे बिल्डिंग व्हडले मोडपा ते मोडटा आसतना कशें मोडटले? आतां हांकां कितको कथा बारीक बारीक भुरगे आहा, इतको आवाज येता तांकां स्टडी करपाक, खावपाक पिवपाक काय रांदपाक दिना. हे सगळे भायर रावता. हे सगळे कितें करपाचें आतां? दनपारां म्हाका फोन येयलो. मागीर हांवें त्या कंपनीक फोन मारलो आनी त्या कंपनीन म्हाजें उलोवप जालें. आमी ऑलरेडी कितें आसता जो प्रोसिजर त्या कंपनीन केला तो प्रोसिजर आमी फूल आमचे इंजिनियर ME बी धरून आमी तो प्रोसिजर पळोवन आमी तांकां ऑर्डर दिली ती डेमोलिशन तुमचे बिल्डिंगां ते करपाचें म्हणून. नो पॉयंट. बाकी तेंच्यांनी कॉन्ट्रॅक्टराक कोणाक दिला ते तेंनी कितें सेफ्टी गार्ड कितें मेजर कितें आहा ते तेंच्यांनी पळोवपाचें. पूण खंय तरी अशें दिसता की काम चालू करतना कितें कपचे बिपचे ते कितें आहा ते तेंच्या नळ्यांच्या घराचेर पडले पूण तो मातसो बोवाळ जालो. म्हणून आतां हांवें कंपनीक फोन मारला आनी ताणें सांगला तुमच्या कॉन्ट्रॅक्टराक फोन मारा आनी सेफ्टी मेजर कितें आहा तितलो यूज करा की लोकांक त्रास जावपा येना. कित्याक आमचें काम आमी केलें आनी तेंच्यांनी ते आपणाचें कितें बिल्डींग पोडली मोडून नेवें कितें बांदपाचें तेंच्यांनी सेफली लोकांक कोणाक त्रास जालो जाल्यार ते अशें पळोवन करपाचें. वेदांताच्या दिवसाचे मायनीचेर काम करपी कामगारां खातीर खोशयेची गजाल. कामगारांचो चार्टर्ड डिमांड मंजूर करतनाच कामाचेर परत भरती जाल्ल्या 47 कामगारांक कायम करपाचो निर्णय वेदांता कंपनी वेवस्थापनान घेतला. वेदांता कंपनी व्यवस्थापनाच्या या निर्णयाक लागून कामगार सामके खोशी जाल्यात. वेदांताच्या कामगाराचो चार्टर्ड ऑफ डिमांड मान्य करून ते विशीं सेटलमेंट केल्लें आसा. तशेंच कामावयल्यान काडून उडयल्ल्या उपरांत कंपनीच्या नवीन प्रस्तावा प्रमाण कामाचेर परत रुजू जाल्ल्या 47 कामगारांक कायम करपाचो निर्णय घेतला. येता त्या ऑक्टोबराच्यान हो निर्णय लागू जातलो. मेळून 132 कामगारांक ह्या सेटलमेंटाचो लाव जातलो. वेदांता मायनिंग वर्कर्स युनियनान कंपनीच्या निर्णयाक येवकार दिला. जेन्ना जो इन्सिडंट जालो तेन्ना कामगारांक घेवपाचें आसलें तेन्ना 2 ग्रूप जाल्ले. जेन्ना पयले बेगीन जे 93 लोक जॉयन जाल्ले आनी मागीर जे CMान आमदारान ते सांगून तांकां सेकंड विंडो ओपन केल्ली आनी ते
48 लोक 50 जाण जॉईन जाल्ले. तेच्या उपरांत हो COD आमचो चालू जालो. COD चालू जाल्या उपरांत तांकां खंय तरी लोकांक कामगारांक जे मागीर जॉईन जाल्ले 50 जाण तांकां भंय आसलो मना कडेन की आमी फिक्स जाय काय ना जाय, कित्याक तांकां रिट्रेंच केले, फ्रेश घेतले, तेंची सॅलरी सुद्दां 25% डिडक्शन केली. कित्याक उदाहरण म्हणजे की आमचे जे भाव कामगार हांगा येयल्या कुडलीसून, ते भाव आमचे अजुनूय 12-15 वर्सां आनी कन्फर्म जावना प्रोबेशन पिरियड आहा, म्हणून तांकां एक भंय निर्माण जालो. जो हो आतां आमचो COD जाला चार्टर्ड इमाम, तेन्ना त्या एका कामगाराचे जे बेनिफीट आसले 10,300 एवरेज दिवन कंपनीन आनी खुबशे बेनिफीट आमकां दिलेले आहा. आनी हांकां 47 लोकांक जे फिक्स केले, खरेंच वेदांता कंपनीचे हांव देव बरें करून म्हणटा. आनी कामगारान आमकां सपोर्ट दिलो आनी मॅनेजमेंट जी टीम आहा जी श्रीजा आसली पयलीं आनी वेदांता जाले, कामगारांक सगळं आयज पर्यंत सांबाळ्ळे. जो आमचो COD म्हणजे सेटलमेंट हो पेंडींग आसलो, तो आमी 25/8 म्हणजे ऑगस्टाचे 25 तारखेक आमी तो सायन केला. आनी बऱ्याची गोष्ट अशी की चवथी पयली आमी कामगाराक जे उतर दिल्ले ते कामगारांक उतर आमी पाळ्ळा. दुसरी गजाल, सेटलमेंट आमचो जाला तो 10,300 जाला. आनी तितून एक म्हत्वाची गोष्ट ती म्हणजे आमी 47 लोकांक आतां हे टायमार कन्फर्म केल्या. केन्ना हिस्ट्रीन जावंक ना ती गजाली घडल्या. कित्याक सेटलमेंट जाल्या उपरांत समज जर कोण कन्फर्म जाता जाल्यार ताका फिटमेंट बेनिफीट मेळना. पूण हे फावटी आमी तो फिटमेंट बेनिफिटूय तांकां दिला. तांकां फ्लॅट रायजानूय वाड जातली, वयल्यान अपग्रेडूय जातले ते. सो म्हाका सांगपाक दिसता इतकें की मॅनेजमेंटान आमकां टोटल मॅनेजींग कमिटी आनी टॉप मॅनेजमेंट हेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट दिलो आनी हो आमचो सेटलमेंट सायन जालो. आतां 25 तारखेक सायन जालो आनी आयज आमी तुमचे कडेन येयल्या. हेजे फाटल्यान एक कारण आहा की सायन जाल्या उपरांत ती कॉपी RNC कडेन गेली. RNC कडेन रजिस्टर जावपाक जाय आसली. ती रजिस्टर जावन म्हाका काल पयर मेळ्ळ्या. सो ताका लागून हांवें सोमते कमिटीची मिटींग घेतली आनी तांकां सांगलें अशें आसा, आमकां ही गजाल कामगारांक कळोवंक जाय, जावं लोकांकूय कळोवंक जाय. कित्याक आयज सिच्युएशन कितें आसा मायनिंगाचें सगळेंच जाण जाणा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. मडकय मुळावे भलायकी केंद्रात फाटल्या कांय म्हयन्यासावन भलायकी अधिकारी नाशिल्ल्यान फोंडे मुळावे भलायकी केंद्राच्या अधिकाऱ्या कडेन अतिरिक्त ताबो दिला. मडकय आनी फोंडे दोनूय कडेन दोतोर स्मिता पार्सेकार लक्ष दिवन आसात. तशेंच PA दारबांदोडेच्या मुळावे भलायकी केंद्राचो अधिकारी दोतोर संदेश मडकयकार हांकां बट्टी मेळिल्ल्यान थंयच्या पदरिती आसा. देखून दोनूय हॉस्पिटलांनी कायमस्वरुपी भलायकी अधिकारी नियुक्त करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मडकय PSC एक लागता मडकयचे. आनी आतां कशें आसा, लोक खूब येता सकाळ फुडें, पेशंट खुबशे आसता, गर्दी आसता. आनी पयलीं कशें आसलेले डॉक्टर आसलेले सगळे, आतां थोडे मातशे डॉक्टर कमी आसता, स्टाफूय मातसो कमी आसता. आनी त्याच बरोबर आमचो HO हेल्थ ऑफिसर हो ताका चार्ज दुसरे कडेन आसा, फोंड्याय आसा आनी मडकय आसा. पयलीं आमचो उत्कर्श जल्मी आसलेलो, ताका चार्ज आसतालो आनी तो कंटिन्यू हांगसर आसतालो. सो लोकांकूय तेजे बेनिफीट मेळटाले, लोकांकूय बरी सेवा मेळटाली. सेवा मेळपाचें कशें आसा, एक आमचो ऑफिसर जाग्यार बरो आसूंक जाय आनी तो कंटिन्यू लोकांक मेळोंक जाय. आनी कंटिन्यू मेळ्ळ्या नंतर लोकांची सेवा आनी जे डिफिकल्टी आसा ते सॉल्व करूंक जाता. आतां कशें जाला, 2 चार्जीस आसल्या कारणान म्हाका दिसता HO सकाळचो येता, सांजचे येना. आमचे इतकेच मागणे आसा मडकयकारांचे सगळ्यांचे. तो उत्कर्श जल्मी HO आसलेलो, ताका परत चार्ज दिवचो आनी ताका हेल्थ ऑफिसर मडकयचो करचो. कित्याक बरी सेवा करता, बरो डॉक्टर, बरें काम करता. आनी अशें काम केल्लें आमकां जाय. आमी कोणाचे अगेन्स्ट ना, पूण आमकां जाय लोकांची बरी सेवा जाल्ली, लोकांक बरें कार्य म्हणजे केन्ना एमर्जन्सी आहा तेन्ना काम करप्याक आनी बरी सेवा मेळ्ळी जाय.
थंय मातशे डॉक्टर्स कमी आसा, स्टाफूय कमी आसा, तेजेरूय सरकारान लक्ष घालचें, सीएमान घालचें, हेल्थ ऑफिसरान आनी आमच्या मिनिस्टरान लक्ष घालून हे हेल्थ सेंटर बरें करचें. कितलीं वर्सां जालीं डॉक्टर संदेश मडकेकर हांगासर हेल्थ ऑफिसर म्हणून काम करतालो आनी जेन्ना तो हेल्थ ऑफिसर म्हणून हांगा जॉयन जालो तेन्ना ताका हांगासरली सगळ्या वाठारांतले लोक ताका वळखताले. आनी जेन्ना संदेश मडकेकर म्हणटालो असो एक बरो डॉक्टर जावन गेलो, सो जाका हांगासर सगळ्या वाठारांतले लोक येवन ताजे कडेन ट्रिटमेंट घेताले. जणू काय हांगासर पयल्या जातले हे सायडीच्यान जर पळयत म्हणजे मोल्या कोळ्या बांडोळी ते सायडीच्यान प्लस हे सायडीच्यान गोयली गांजा अशे सगळे तरेचे पांय उजवाय तशे तरे सगळे तरेचे लोक म्हणजे पेशंट आशिल्ले ते संदेश मडकेकराकूच नांवान हांगासर येताले. संदेश मडकेकर आसा म्हटल्यारूच हे हॉस्पिटल चलतालें. आनी तो जेन्ना हांगासर जेन्ना चार्ज घेतला तेन्ना बरे तरेन हें आसा म्हणजे हेजें रेनोवेशन बरें जाल्लें आसा, बरे तरेन हांगासर सोयी दिल्ली आसा, बरे तरेन हांगासर सगळे तरेन आतां तो प्रमोट जाला. सो डिमांड कितें आसा आतां तो हांगासर आतां प्रमोट जाला. पूण आतां मेन प्रॉब्लम कितें आसा, ह्या तिस्कार गजबजलेल्या वाठारांत हांगा पेशंटाची खूब वाडती संख्या आसा आनी वाडती संख्या लागून हांगा एक परमनंट एचओ जाय. म्हापशा शेटयेवाडा वाठारांत कोयराचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. झाडापेडांचो फायदो घेवन दुचाकी आनी कारींतल्यान यो वच करपी लोक हे सुवातेचेर कोयर उडयतात अशें थळावे सांगतात. तशेंच ह्या कोयराचेर आडनदर जाल्ल्यान लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. देखून संबंदीत पंचायतीन ह्या प्रकाराचेर लक्ष दिवन हो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्यात. आनी डेली कोण हाडून कचरो उडयता हांगा आजिलो हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान. हांव आत्तां येयल्लो एम्ब्युलन्स घेवन येवन हांव आत्तां जस्ट पार्क करून गाडयेंतल्यान देंवतालो. इतले दीस आमकां कळनासलें कोण हांगा कचरो उडयता. आमी कोण कचरो उडयता तें सोदताले. पूण आयज जेन्ना हांव गाडयेंतल्यान देंवलो जाल्यार एकलो मनीस येवन जस्ट कचरो उडयताना हांवें ताका धरलो. हांवें ताका विचारलें हांगा कचरो कित्याक उडयता. तो म्हणपाक लागलो कितें हांगा कचरो उडयल्लो आसा म्हणून आमी हांगा हाडून उडयता म्हणपाक लागलो. म्हणजे कितें हांगासर ऑलरेडी कचरो आसा. ऑलरेडी कचरो म्हणजे स्टार्टींग पयलीं 1-2 बॅग्स आसल्यो. त्याच्या उपरांत हांगा कोणी क्लियर करूंक ना. मागीर येयल्ल्या दिसा कचरो वाडत गेलो. लोक कितें करता येता आनी झाडके जाल्ले आहा म्हणटा ते झिकाणी काडून शेवटून मारता. ओके. कितें कलेक्शन जायना हांगासर. कलेक्शन जायना म्हटल्यार हांवें तर आतां एक म्हयनो बीन जाला पयला एक बॅग वाडत आसा आनी हांगा उबें रावचें ना इतली घाण जाल्लेली आसा. कितें डॉमेस्टीक वेस्ट घरांतलो. हय घरांतलोच वेस्ट आसा. नुस्त्यांच्यो बीन घाणी पडल्या तर तेचेर कितें तो सारको लक्ष दिवपाचो कितें. अरे बाबा कितें बेसलेर वयता डायरेक्ट हॉस्पिटल. हे हॉस्पिटल बरें आजिलो हॉस्पिटलाच्या फुडल्यान तुमी अशें घाण केलें जाल्यार कशें जातलें. हरशी खंय उडयता तुमी कचरो. थंय उडयता मॅडम. खंय ते सायडीन भायर खंय भायर येता न्हू मॅडम तो व्हरपाक येता. ना म्हणून मातशें हांगा उडयला म्हणून उडयला मातशें अशें कांयच ना. हरशी कचरो व्हरपाक येता. हांव येता न्हू मॅडम घरा कडेन. नाजाल्यार खंय उडयता. आज येवंक ना तो म्हणजे थंय आमी रावता पळय थंय येवंक ना म्हणून मातशें असले ही पळय उडयला. सरान येयले आनी उडोवंक नाका म्हणून सांगलें. थंय वयता मॅडम. पॅरिस यूथ तुवें पंगडान डॉन बॉस्को ऑरेटरी पंगडाक हारोवन कुट्टरे विलेजर्स कप फुटबॉल सर्तीच्या फायनलीत प्रवेश केलो. कुट्टरे जिमखाना वतीन आयोजीत कुट्टरे विलेजर्स कप सर्तींतली ही मॅच सेंट एलेक्स चर्च खेळा मैदानार जाली. सेमीफायनलीचे सुरवातीकूच पॅरिस यूथ नुवेच्या आल्बिनो पेरेरान मारिल्लो शूट डॉन बॉस्कोचो गोलकी ग्लेन फर्नांडिसान आडायलो. उपरांत मॅचीच्या 20व्या मिनटाक शेनॉय कुलासान गोल करून पॅरिस यूथ नुवेक 1-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. आयची गेमीचेर बरें खेळल्या आनी जायते दिसान आमी तेची फायनलाक पावल्यात आनी आमचे जायते भुरगे बीन आतां प्रो लिगेक बीन खेळटा आनी आतां आमचे 3rd डिविजन बीन स्टार्ट जाला आनी जायते टोर्नामेंट आमी पार्टिसिपेट केल्ले. सो जायते टोर्नामेंट्स लायक फर्स्ट रावंड सेकंड रावंडाक भायर पडले आनी एट लास्टाचे फायनलाक पावल्या. ते हेजे आंबावली युनायटेड बसो आंबावली ते बीन म्हणल्यार ते बीन बरे आहा लायक सारके हातोर कशे आनी बरी वयतली फायनल बीन आनी आमी देखून लायक सोडचे ना तांकां. असले टोर्नामेंटात कुत्तो विलेजर आसा तो टोर्नामेंटाक कितलो असो एक्सपोजर मेळटा आसा तुमकां. लायक इट्स डिपेंड ऑन क्लब न्हू. नो तुमकां तो कितलो असो एक्सपोजर मेळटा काय म्हणून इंटर विलेज टोर्नामेंटाक लायक पयशे
एक्सपोजर तुमी कितू बरें स्वता खेळपाक आनी कितू हय लायक हिंगा आतां हेंचो न्हू आनी बरे टोर्नामेंट लायक हिंगा कुस्तोदू मागीर आमचे मेन्शन कुंकोलीन जाला तो एसले आनी टोर्नामेंट देखून जाल्यार भुरग्यांकूच बरें लायक आमचे आतां लोकल्स आहा पळय ते आनी देखून कोण एशें कोन्न खेळपाक सोदता ते देखून ते ग्रावंडान येवं लायक बरें जातलें तेंचे लायक तांकां कोणू तरी स्काउट करून वतले हूंय तरी. मडगांव नव्या एसटीपीडीए होलसेल मार्केटाचे उक्तीकाय जाल्या अजून नव्या इमारतीचे उक्तावण जावंक ना मात नव्या इमारतीत कोयराच्यो राशी तशेंच सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिश्टी पडटात. नवें होलसेल मार्केट बार्र जाला. ह्या मार्केटाची सारकी देखरेख जायनाच्या फातोडीचो आमदार विजय सरदेसाय सांगता. मार्केटाचे देखरेखीचेर लक्ष दिवपाची गरज आशिल्ल्याचें विजयाचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. मडगांव नव्या एसटीपीडीए होलसेल मार्केटाचे अजून उक्तावण जावंक ना मात उक्तावण जावच्या पयलींच मार्केटाची अवतिकाय जाल्ली दिश्टी पडटा. मार्केटाच्या नव्या इमारतीत कोयराच्यो राशी सोऱ्याच्यो बाटल्यो आनी कॅन दिसून येतात. इतलेंच न्हय जाल्यार नव्या इमारतीच्या कोनशांनी सुपारी खावन पिचकाऱ्यो मारून वणटी रोंगोवन दवरिल्यात. मार्केट इमारतीत सोऱ्याच्यो बाटल्यो दिश्टी पडटा. हाका लागून होलसेल मार्केट बार्र जाला काय कितें असो प्रस्न पडटा. ह्या मार्केटाची सारकी देखरेख जायना अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायचे म्हणणे. मार्केट इमारतीचे उक्तावण करच्या पयलीं इमारतीचे देखरेखी खातीर अधिकाऱ्यांनी प्रोफेशनल कंपनीची नेमणूक करपाची गरज आसा अशेंय विजयाचे म्हणणे. एसपीडीएचे होलसेल फिश मार्केट सुरवात जावचे पयलीं आनी कितें आतां ताका नांव नवें दिलां. नांव कितें दिलां मत्स्य हाट. आतां पयलीं ताणी ताका कितें नांवूय तशें आनी लोकूय तशे आशिल्ले भलतेच. सो हांवें त्या मुखेलमंत्र्याक रिक्वेस्ट करून ते सारके गोंयकार नुस्तेकार भायर दिसता गोंयचे होलसेल मार्केट तरी हें दिसूं म्हणून ते करपाक लायलें आनी ताजे खातीर तांणी ते नवें पेंट करून बरें तें जानत दिसता भायल्यान. आतां भितरल्यान कितें जालां भितरल्यान टॉप क्वॉलिटी हें वापरलेलें आहा कितें फिक्चर्स टॉयलेट्स बिलेट्स सगळें चकचकीत आहात. 5 स्टार हॉटेलाक फीट जावपाचें म्हळ्यार एक स्टार रिसॉर्टाक फीट जावपाचें सगळें ताका हें आहा. सो ताजें मेंटेनन्स जावपाची कंपनी पयलीं फिक्स करूनच तें इनॉग्रेशन करचें हो हांवें हट्ट दवरला. आज तुमी म्हणलां की होलसेल फीश मार्केट हें बार जालां. बार न्ही ताजे फुडें जावपाचें आहा. धड तें मेंटेनन्स जायना सारकें आनी धड थंय ऑथॉरिटिवली कितें जर सारकें जायना जाल्यार तें हाता भायर वतलें. एक हावसकीपींग एजन्सी फिक्स करप. दुसरें थंय अबावट 36 शॉप्स ऑफिसीस म्हळ्यार 4 खंय तांकां दिवचे पडटा फिशरीजाक. 40 ऑफिसां पैकी कितें तरी आसा. ती ऑफिसां तांणी लीज आउट करची ताजो रेंट घेवचो आनी त्या रेंटांतल्यान तांणी हाका सॅलरी हें दिवची कोण ती एजन्सी आहा ती. पूण एक एजन्सी कंटिन्युअस मेंटेनन्स करपाक थंय जाय एज वेल एज वॉच एंड गार्ड. आज बार जालें फाल्यां आनी कितें जातलें आनी ताजे लास्टाक अशी इबाड जातली की हें होलसेल फीश मार्केट जें सॉलिड कॉस्टान तयार केलां तें 6 म्हयन्यान खवसतलें. मेंटेनन्स एजन्सी हावसकीपींग एजन्सी पयलीं आमी फिक्स करूंक जाय. वॉच एंड गार्ड थंय आसपाक जाय आनी मागीरूच तें इनॉग्रेट जावंक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील. वास्को नव्या नुस्तें मार्केट कॉम्प्लेक्साचें 25 सप्टेंबराक उक्तावण जातलें. शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकीं हें उद्घाटन जातलें म्हणून वास्कोचो आमदार कृष्ण साळकार हांणी म्हायती दिली. शुक्रारा आमदार साळकार हांणी गोंय राज्य शारी उदरगत विभाग आनी मुरगांव नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसयत नव्या नुस्तें मार्केट कॉम्प्लेक्साची पळोवणी केली. आज आम्ही 2 इन्स्पेक्शनां केला. एक स्वतंत्र पार्क
करपाचें आनी वास्को मार्केट म्हणजे हांवें पयलींय सांगिल्लें की जसो पावस वता तशें सगळे प्रोजेक्ट वास्कोन सुरवात जातले म्हणून सो आज आमी थंय इन्स्पेक्शन केलें थंय सगळ्यांक आमी इनवॉल्व करून एक बरो स्ट्रीट करपाचो आमी थंय स्वतंत्र पाठ ते करतात आनी फिश मार्केट आमचें रेडी जाला आनी म्हाका दिसता 25 तारखेर ऑनरेबल मिनिस्टरान आमकां टायम दिला सो 25 तारखेर आमी ह्या मार्केटाचें इनॉग्रेशन करतले आनी तेन्ना हांव सगळ्या फिशरमॅना कडेन वुमना कडेन रिक्वेस्ट करता की 25 तारखेर सगळी तयारी करून तुमी ह्या हातून शिफ्ट जावची कित्याक येदो मोठो प्रोजेक्ट सरकारान बांदला तो आमी बेस दवरूंक शकना आनी मिनिस्टरूय खूब अपसेट आशिल्लो कित्याक इतलो सरकाराचे बरे प्रोजेक्ट आसून तुमी कित्याक डिले केला हो प्रोजेक्ट केल्लो तो लोकां खातीर केल्लो आनी नुस्तेकारां खातीर केल्लो सो दोगूय जाणां हॅपी जावपाक जाय आनी त्या खातीर केल्लो आतां थोडे डिमांड्स नुस्तेकारांचे आशिल्ले ते आमी एक एक पुराय केले आमी सगळे होलसेलरांक सील मारिल्ले आसा सो खंय बारीक खंय आमकां दिसता कोण धंदो करता जाल्यार आमी पुलीस तांचेर एक्शन घेता सो तांचो एक डिमांड पुराय केलो तांकां एक कळना की आमी मार्केट नोटिफिकेशनाक घाला पयलीं मार्केट नोटिफायडूच नाशिल्लो सो तोय बी आमी तांच्या मागण्या वयल्यान नोटिफिकेशनाक घाला म्हाका दिसता आज नोटिफिकेशन हाजे कडेन आयलां आनी तें बी ह्या 8 दिसां भितर जातलें पूण एका कारणा खातीर खंयच्याच कारणा खातीर डिले जावप म्हाका दिसता हें बरें न्ही हांव तांचे कडेन रिक्वेस्ट करता 25 तारखेर आमी इनॉग्रेशन करताले तुमी सगळ्यांनी येवन म्हणजे वास्कोकारांकूय कित्याक 36,000 वास्कोकार आसा जांकां नुस्त्या मार्केट सद्या घाण अवस्थेन वचचें पडटा सो 36,000 लोकां खातीरूच आमी केलां हें मार्केट आमी खंयच्या एका विशिश्ट समाजा खातीर नाजाल्यार विशिश्ट हाजे खातीर करूना टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. हांव गोमंतक वाचतां गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाजे खातीरूच गोमंतक वाचपाची गरज आहा हांव वाचतां तुमीय बी वाचात आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा तांचे हांव खूब खूब आभारी की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकां